हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला अमळल मगे पेजान तुक स्वागत करता. पाई 13th January वैकुंठ एकादशी तजे पारण टाइम येता 14th January द्वादशी दिवस 7:22 AM to 8:49 AM वैकुंठ एकादशीक मस्त इम्पॉर्टन्स असा. ये दिवसत एकादशी देवी प्रत्यक्ष चलली, जनन जल्लली, सृष्टी जल्लली. तशीची मुरासुराक देवीश मारलाले ते दिकुनूची वर्लले 23 एकादशी करचे फलत एक वैकुंठ एकादशीक तशीची एक विश्वासत कुचेलू देवाले स्नेहित जावनशिले कुचेलाक कुबेरू केल्लले नंतर कुबेरू जल्लल दिवसत वैकुंठ एकादशी म्हणून सांगताची. सर्व नमनेचे दारिद्र्य नाजवच्याक एक अवसरत वैकुंठ एकादशी व्रत म्हणून एक विश्वास असा. आमगेले आरोग्य साहचर्य पळोनत आम्ही व्रत काढका जल्लले. देश आणि काल विंगड जत्ता जता व्रत रीती अनुष्ठान विंगड असता. केरळांतू पारणा टाइम पळोनत चड जनांनी व्रत सोडचे द्वादशी दिवस व्रत पूर्ती करचे. जला ते कर्नाटका तेकड पावतना देवस्थानांतू द्वादशीचे पूजा सकंड जप्तरेत तीर्थ घेऊन व्रत पूर्ती करताची. आमगेले मलगडेनी नतलारी आचार्यानी तेत्ते ತಂಗೆಲೆ ವೇಳು ಕಾಲು ಸಾಹಚರ್ಯ ಪೊಳೋನು ಪೋರ್ನಯಿಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನತ್ಲಾರಿ ಆಚಾರ ರೀತಿ ಅತ आम्ही करता सची ते सम्मकी चुकीकी म्हणू आम चिंत करना अशी तांगेल वैरी विश्वास दवरनू आम्ही आचरण करून येताची. भगवद्गीतेंतू 3rd चॅप्टरांतू 21st श्लोकांतू देवान सांगला यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतारो जन सयत् प्रमाणं गुरुते लोकास्तथानुवर्तते म्हणू. आचारणी अनुष्ठान विंगडत. आचार म्हणतना ते मस्त जनांनी ಒಟ್ಟು जावन काडचे तीर्मानत. अनुष्ठान म्हणतना ते एकेक जनांगेले साहचर्य तकीत पश्चातला तकीत काडचेत. आचारांतू कसले चुकी असं म्हणून आमकां दिसता जाल्यार आत्ता आचार्यांगा लगी निमगून कालानुसृत जावन आशिल्ले चेंजस आमकां कर येता. आमगेल मना संतृप्त येता. आम्ही व्रत काडकी नक्की म्हणलाचे एक प्रधान आधार. काम आवचे जनांक घरा आसतना शिलवरीची काम आवतना व्रत काडू जावका मुन्ना तदना मक्क जल्लल वरी हांव काडता आस म्हणले संतृप्तीन आम्ही व्रत काडका. नंतर तीन कळल वरी जल्ले नामू नंतर हांव घरा आसतना कळल वरी म्हाका आतां काम आयतन काडू जायनामू म्हणल्यार मनस्तापारी आम्ही व्रत काडूक नज्जे. मन आंगय शुद्धी करूंक आशिल्ले एक अवसर जावन आतां आमी एक व्रत पळोवका जाल्ले. नंतर आमगेल्या आंगाक की मनाक उपद्रव दिवच्याक आशिल्ले एक अनुष्ठान जावन न्ही एक यात्रा वतना आमकां इंधन अगत्य आसा म्हळ्यार फ्युअल. तशीची देवा लगी पावच्या आशिल्ले म्हटल्यार मोक्ष मेळूंक आशिल्ले ते आमगेले एका आध्यात्मीक यात्रेंतू अगत्य आशिल्ले इंधनत एक व्रत सक्कड व्रत उपासूय हे यात्रा मुखार सुच्या आशिल्ले एक उत्तेजन जावन आतां आमी पळोवका जाल्ले. आमगे लक्ष वैकुंठत मोक्षत व्रत कळ्ळारी कसा मेळटा म्हूण आमी पळोवचें अगत्य स्व ना नव आमकां जेवचे वरीची आमी करचें. अशी केल्यारी खुशी मेळटा तशी केल्यारी खुशी मेळटा म्हणून आमगेले सुत्तशील जन आमकां सांगू पुरो जाल्यार आमगेल मनाक कसं केल्यारी खुशी मेळटा म्हणून आमकां नव कळचें. आमगेल संतृप्ती किती रे आम्ही एक व्रत काड्या. पुढे जनान कळल वरीची एक समेरी व्रत काडूक आमकां जावका मुन्ना. पुढे साहचर्य न्ही आत्ता साहचर्य विंगडत तेन्ना आमी तांगेला वरी आमकां काडू जायना म्हूण सांगून काणाशी बशी पशी लायक न्हय आमकां जेवची वरीच आमी काडचे. आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक व्रत सांगून दिवया आमकां दाखोवन दिवया तांगेल साहचर्य तकीत तांणी काडोवची. कृष्णान युधिष्ठिराक सांगून दिवची एक कहाणी आसा. तेत पौषपुत्रदा एकादशीचे कहाणी जावन विश्वास करून येवचे. वैकुंठ एकादशीक पौषपुत्रदा एकादशी म्हणून एक नाव आसा. म्हळ्यार पुष्य म्हयन्यांतुले शुक्ल पक्षांतुले एकादशी तिथीन तेवचे एकादशी. ताची कहाणी कसं म्हळ्यार भद्रावती गांवचे रायत सुकेतुमानाले भायलत शैभ्याका आमकां दोगांकय दीर्घ काल जावन आशिल्लें दुख्खत चेडू ना म्हणलें. संतान ना म्हणल्यार सोडल्यारी
सर्व नमने ऐश्वर्य ते राय आशिरे जलारी पितृदर्पण करूक श्राद्ध करूक कोणे नांची मू मळल ते एक बेजारू मिगेल नंतर मिगेल राजी पळोवन घेवच्याक म्हाका चल्ले चेडू नामू मळल ते एक बेजारा निमित्तान ते बेजारू दिवस वत्त वत्त चड जत्त जत्त येता ते रायाल मनांतू अशी एक दिवस रायू सर्वय नक्क ಮುಂದೆ वर्नु रन आवता अशी वत्ताना मानसरोवर लग्गी पावताना एक आश्रम पळयता थंय आशिल्ले संन्यासी हेंगे लग्गी सांगता हांव एक रायत म्हाका चेडू नाची ते दुख म्हाका सैसू जायना अशें हांव गांवन सोण आयिल्लें तांकां सांगतना तांणी सांगताची पैचे दिसू वैकुंठ एकादशी येता हे दिवसू बायले न्हय बामणा न्हय ಒಟ್ಟೂಚಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಕಳ್ಳೆ ಮುಂಜಾಲಾರಿ ತಂಗ ಸದ್ಗುಣ ಶಿಲೆಗ ಪೂತು ಜತ್ತ हे ऐकल ಕೂಡಲೇ ತಂಗೆಲ ಅನುಗ್ರಹ घेवनु राज्याक वापस वता रायो आनी बैले लुटूची वैकुंठ एकादशी व्रत काडता तशी तांकां सद्गुण आशिल्ले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक पोतू जनन जाता आनी एक काणी वैकुंठ एकादशीचे आसता कसं म्हळ्यार चंपकनगरा राय जावन आशिल्ले वैखाननाले काणयेत सात्विक जावन आशिल्ले धर्मिश्ठ जावन आशिल्ले प्रजातल्पर जावन आशिल्ले एक राय आशिल्लो वैखाननू अशी प्रजांकेल कुशी कितीरी राज्यभरण करता येताना एक दिवस रात्री वैखानना स्वप्न पळयता कसं म्हळ्यार इहलोकवास सोडलेले रायाले आनू नरकांतू मस्त दुरीत भक्त आसा ते पिठणेचे दुखीन ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಬ್ದಾರಿ रडत आसा येत रायान पळत स्वप्न हे पळोवन रायाक मस्त बेजार जाता ओग्गी वचून आचार्यांक लागीं हे स्वप्न सांगता तातूंत आचार्य सांगताची एक जाग दक्कोन सांगता ते जागेर एक मुनिश्रेश्ठ आसा ते मुनिश्रेश्ठाला चमकलारी हे स्वप्नाचे हे स्वप्न पडूं आशिल्लें कारण नातलारी आख्ख आशिल्लें एक परिहार तुमकां कळटलें म्हूण सांगता तशी वैखानन कूडले ते जागेरीक वता थंय एक मुनिश्रेश्ठाक पळयता कडेन मुनिश्रेश्ठा लागीं हे स्वप्नान पळयलें सांगता तातूंत मुनिश्रेश्ठ सांगता तुमगेले अन्नान भुमींत आशिल्ले वेळार केल्लें पापाचें फल कर्मफल थंय भोगता आसा तातूंत राय निमगिता म्हगेल्या अन्नाक कशीपुणी म्हाका सहाय करूं जत्तल्वे म्हूण निमगिताना ते मुनिश्रेश्ठान सांगचेत आनी येवचे वैकुंठ एकादशी व्रत तुमी आचरण केल्लें मुंजलारी तुमगेल्या अन्नाक पित्रांक मोक्ष मेळटले तांगेले प्रीती तुमकां मेळटले कसले पितृदोश आसतलारी ते ना जातले म्हूण तशी पित्रांगेले खुशी कितीरी नातलारी पित्रांगेले मोक्ष प्राप्ती कितीरी जावनूय वैकुंठ एकादशी आचरण करून येताची सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।